मडकेवाल्यांकडच्यान पुलीस हप्ते घेतात म्हणटा ते प्रकरण सापूत सिरियस म्हणून हायकोर्टान मंगळारा पुलिसांचे मटका नेक्ससाचे व्हिडिओ एक्सपोजेची गंभीर दखल घेतली। ॲक्टिव्हिस्ट मुकुंद मुद्रासन दिल्ल्या मटक्याच्या हप्त्याचे व्हिडिओ फुटेजीची VCD खंडपीठा मुखार आयली। फुटेजीची कोर्टान सरकाराक चौकशी करूंक सांगल्या। 27 सप्टेंबराक सरकार कोर्टा मुखार SITचो स्टेटस फायल करतलो। गोंयान मटक्याची पाळामुळा घट करपाक पुलिसूच हातभार लायतात म्हूण सिद्ध करूंक मुकुंदराज मुद्रास म्हणटा त्या ॲक्टिव्हिस्टान माशेल आनी मडगांवां बड्ड्या पुलिसांचे मटक्याचे कनेक्शन स्टिंग ऑपरेशनान हायकोर्टा मुखार व्हिडिओ फुटेजीचेर एक्सपोज केले। हायकोर्टान मंगळारा ती फुटेज पळोवन सुनावणी घेतली। हो प्रकार खूपच सिरियस म्हूण हायकोर्टान पुलिसांचेर खर दखल घेतल्या। VCD फुटेजीची सत्यता तपासची म्हूण हायकोर्टान सरकाराक अर्ज काडल्या। हायकोर्टान सरकाराकडे मटक्या विशींची SITचो स्टेटस मागला। 27 सप्टेंबर मेरेन सरकार SITचो स्टेटस कोर्टाक दितलो। We have produced a CD of 2 sting operations of how their Matka bookies are boasting about giving haftas to the police and all. We have produced it with the affidavit, and the court has told the PP to investigate on this subject and come back. The matter is now kept for affidavit of the state government on 27th, and the matter is fixed on 3rd for the special investigation team on Matka. हायकोर्टान केस 3 ऑक्टोबराक दवरल्या। सर्रास चालू आशिल्ल्या मटक्याची पुलिसांक पाळामुळा उस्तूंक जमनान म्हूण पयलींच पुलिसांची हायकोर्टान लज वाऱ्यार गेल्या। इतले सगळे चालू असताना हप्ते घेतना पुलिसांचे केल्ल्या एक्सपोजेन हायकोर्टाच्यो भोवयो आनी वयर सरल्यात। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार। काँग्रेस विधिमंडळ पक्षान सध्या ODPचो मुद्दो मनार घेतला। काँग्रेसीन तयार केल्लो प्लान आनी ह्या सरकाराचो प्लान कंपेर करून खंय काँग्रेसीचे आमदार भूमिका घेतले। ह्या सरकारान तयार केल्ले लँड यूज प्लाना विशीं खंय तांकां खूब दुबाव आसा। ODPक हावजाक रिप्लाय दिवन सुद्दां खंयच्या कडेन कितें चल्लां, खास करून अशें उलोवप जालें थंय की जशें मिनिस्टरान रिप्लाय दिता आसतना आपूण कित्याक म्हणजे केअर घेतलो अशें म्हणलें, पूण तेज्या उलट आनीक काही गजाली अश्यो चलत आसा, अश्यो काही मेंबरांनी अश्यो नदरी हाडून दिल्ल्यो आसा। हाजेर आमी सविस्तर परत हेजेर चर्चा करून सखोल स्टडी करून म्हणटा अशें पयलींची ODP आतांची सगळें एकठांय घेवन बसून आमचो स्टँड कितें क्लियर करतले परत हेजेर हें घेवन, आनी गरज पडली जाल्यार कन्सर्न मिनिस्टर आसा, अर्बन टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग मिनिस्टर जावं CM हांकां CLPचे वतीन, पूण आयचे हे न्ही CLP नेक्स्ट परत मिटींग आपयतले फुडल्या हेका, आनी तेन्ना आमचे स्टँड कळयतले आमी। मेन म्हणल्यार आमी असेंब्लीच्या टायमाक काही बिलां जी आशिल्ली ती हावस कमिटी बिलां खातीर काडली, उदाहरणार्थ एक्विशन बील, आनी ताजेर आमचेय मेंबर घातलेले म्हणजे काँग्रेस पार्टीचे। त्या मेंबरान तेजी मिटींग बी जाली उपरांत त्या मेंबरान कितें स्टँड घेवप, आमची पार्टी स्टँड कशें आसपा जाय त्या बिला विशीं हेजी सविस्तर चर्चा। टेनन्सी खातीर जे केश्यो ज्यो बील हांगा परत हावजाक हाडून आमी पास जाला खरें, आमी तेका वेलकम केलाच, पूण इन द मीन टायम खुबशे लोकांक हे हांगाचे मामलेदाराचे व्हरून परत कलेक्टरान परत हाडले, मामलेदाराचे सिव्हील कोर्टांतल्यान परत हाडली उपरांत जो त्या डिस्पोज जाल्ले केसी बद्दल लोकांक त्रास जाल्लो आसा तो आयज आमी पळयतात की खुबशे लोकांक त्रास जाल्लो, तेजेर सविस्तर आमी चर्चा जाली की कशें आसपा जाय, स्टँड कितें आसपा जाय। सिव्हील कोर्टाक कशी गेल्ल्यो त्यो परत येवपाक जाय आशिल्ल्यो, आमी वेलकमूय केला हेका हावजा, आनी सगळ्यांनी तें बील पासय केलां परत, पूण तेजे खातीर परत लोकचे त्रास जाला म्हणून अजुनूय हें चालूच आसा। रस्त्यार लोक येत आसात, आमचे अन्याय जाला, डिस्पोज जाल्ल्यो केसी ज्यो आसात तेंचो एक खरें म्हणल्यार तांकां एक संदी तेंची गेली, एक प्लॅटफॉर्म तांकां मेळ्ळो ना, तेंचे खातीर कितें तरी तें जावचें अशें लोकांचें म्हणणें आहा, तांचो विचार जावचो, तेजे खातीर आमी सविस्तर चर्चा जाली आहा। आदलो सानांद्रेचो आमदार विष्णू वाघाची प्रकृती परत हाल्ल्या। आयतार सावन 2 फावट ताका GMCन एडमिट केलो। ताका पुलमाव चडूच थंडी भरिल्ल्यान श्वासोश्वास घेवंक त्रास जाल्ल्यान फुगासांव जाता। सोमारा ताका परत GMCन व्हेलो आनी थेट ICUन एडमिट केलो। GMCची सुत्रां आनी खबरेक वचपी सांगतात ते कोतान 72 वरां ताका ऑब्झर्वेशनाचेर दवरतले। घेवया एक ब्रेक।